आज हांवें 75 इयर्साचे इंडिपेंडंट डेज म्हण हांव 2-3 नमुने स्वीट केला. एक वायट कुळ्या पिठा कडी, ऑरेंज कलर कॅरट हलवो, ग्रीन कलराचे दुधा पिठ्यांनी काजू बी आनी सोय घालून कडी केल्या ग्रीन कलराचे. कॅरेट हलवो करता. कॅरेट येदे कुकरांक आनी एक विजील काडटा. येदे दूध घालता. कुकर हासकून कायलींग घाला. आतां साखर घालता. या 125 ग्राम साखर घाल्या हांवें. मग चिरचिरेन हें जेवो. दोन चमचे तूप घालता. येळा पिठी घालता. कॅरेट हलवो जाल्लो. वन 125 ग्राम कुळ्या पीठ तिमट घालता. एक ग्लास दूध घाला आनी तेका कुळ्या पीठ फिरोन घाला. साखर घाला. कुळ्या पिठा कडी करता. $60 ಗ್ರಾಮ್ ಉದ್ದ घालायचे. ಒಂದೆಳೆ ಪಾಕ करकाय. हे आज हांव ते कितले 200 ग्राम काजू बियाची पिठी केल्या. 120 ग्राम दुधा पिठी घेतल्या आणि 100 ग्राम सोय घालता. दुधा पिठी घाली.
काजू बी ह्या पिठी घालले. ग्रीन कलर एक स्वीट केला हांवें काजू बी दुधा पिठी साखर सोय घालून. इंडिपेंडेंस डे स्पेशल स्वीट रेडी जाला. ऑरेंज कलरारी गाजरचा हलवा, व्हाईट कलरारी कुळ्या पिठा हलवा आणि ग्रीन कलरारी कोकोनट स्वीट केला. तिन्ही रेसिपी युनिक आसा आणि व्हेरी डिलिशियस. ट्राय कोण कशी जाला म्हणून कमेंट कोण खंडीत सांगू का. Don't forget to like and subscribe our channel. Thank you.